आयज नोवेनाचो 9वो दीस आनी आयच्या मिसा भेटीचो विशय जेजूच्या पावलांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या भाशेन भेटे वरवीं मिसांव पाडुया. जेजून ह्या संवसारांत मनशा कुडाक मोगाची भेट केली आनी हाचे वरवीं आपलो मोग मोयपास मनशा कुडाक ताणें दाखयलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान हेंच जेजूचें मोहन ताणें आपणायलें आनी भारतांत भेटेक तो आयलो आनी त्याच जेजूची पावलांनी तो चल्लो आनी ताचो वावर ताणें फुडें व्हेलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटां. आमेन. Rodson, Vespers,
Ridomevui, Devak Sorgita Kaya, Urmes Vora Chamana, Kita Kayo na Korda, Ui Karak Lau Devache, Urkodata Rondache, Noveki, Rodson Kaya, Vespers, Vakana, Chicalim, Ridomevui, Devak Sorgita Kaya. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां जेजू कृपा दिव आनी माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयज आमचो नोवेनाचो निमाणो दीस आनी सांजे प्रार्थनान आयज आमी वांटो घेतलो खेरीत भाशेन आयज आमचे मदें आमी येवकार दिता फादर रॉडसन तो खेरीत भाशेन सेक्रेटरी टू द प्रिंसिपल टू द प्रोविन्शियल कापुचीन फादर्सांचो आनीक जायतो वावर ताणें भायर परदेसांनूय केला भोव करून गल्फ रिजनान जायते मिसांव ताणें केला आनी आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटूंक आनीक आमकां देवाचें उतर पुरगटूंक आयज फादर रॉडसनाक आयिल्लो आसा फादर रॉडसन तुका आमचे फिरगोजेन माई मोगाचो येवकार आयची वेस्पराची मांडावळ करता आमची PPCची वांगडी फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी सगल्या फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन घेवंक तांकां देवाची कृपा मागुया आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आमचे PPCचे वांगडी अनिता वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया ह्यार सगळी आमची मागणी आमच्या गोराब्यां पासत आमचे फिरगोजे पासत भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागुया बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणांनो पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूच्या मिसावांत वांटो मेळ्ळा ह्या मिसावांत आमी जोण एकलो सोबार तरेन वांटो घेता मिशनार एक पाटयलोलो जोण जेजूक देवा बापान पाटयलोलो देवाचें जिवीत मनशांक दिवंक जेजू वरवीं देव मनीस जालो आयज हेच देवाचें जिवीत वाटपाचें मिसांव आमी जोण एकलो जेजूचो शीस पाळटाव हे मिसांव आमी जियोंक गवळीक भेट एक व्हड उपाय गवळीक भेट न्हयच फकत पाद्रींक वो माद्रींक गवळीक भेट सगल्या गिरेस्ती भाव भयणाक अदीक करून समुदायाच्या आनी फिरगोजाच्या फुडाऱ्यांक हेंच आमचो आसबी साहेब फिलीप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आपल्या गवळीक चिठीन आमकां शिकयता ह्या नोवेनांत आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना गवळीक भेटेचें म्हत्व ओळखून आमी ती जेजूच्या मिसावांत वांटो घेवंक वापरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया हीच शिकवण जिवितांत पाळूंक आयज आमी आमचे फिरगोचेन गवळीक भेट करून मिसांव जियेतोल्या आमच्या लेजेनराक ओ SSBPच्या फुडाऱ्यांक आमी भेट करुया रिचा भाव भयणीनो आमी आतां सांजे प्रार्थनान वांटो घेता ह्या सांजेच्या प्रार्थनान आमची सगळी मागणी आमचे दिनवास वो आमची हेर मागणी आसा ती देवाक आमी उबारुया देवाची तुस्त आमी ह्या स्तोत्रांतल्यान करतले आमच्या पुस्तकार पेज 424 सांजे प्रार्थनाचे पवित्र सभेचे मागण्याचें पुस्तक आसा
पेज 424. आमी स्तोत्रां गायतले हांव. एक वेर्स उजवे वाटेन जाल्यार दुसरो वेर्स दावे वाटेन. उजवे वाटेची भाव भयणां सुरू करतलीं. पयलें प्रतिगान. मोच्या काळजा सारके हांव तुमकां गोळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणेन पोसतेले. म्हणजे उजवे वाटेन आसात तांणी म्हणचे. सर्वेस्वराच्या सेवकांनो वाखाणी करात, सर्वेस्वराच्या नावाची स्तुती करात. आता आनी सदांकाळ सर्वेस्वराचे नांव उचिसा. उदोंतिता नुस्तुमती पर्यंत सर्वेस्वराचे नांव उचिसा. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पूर, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन ओडू घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीर नदर मारता. खालत्यांक तो दुडींतलो उबारता. दुडबोड्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुरां बरोबर ताका सागो दिता. आपले पोरजेच्या कुरां मदें ताका बसयता. वास्ते बायलेक भुरग्यां बाळांची आवय करून आपल्या घरांत दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आनी सदां सदां काल आमेन. मोच्या काळजा सारके हांव तुमकां गोळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणे पोसले. दुसरें प्रतिगान. हांव मोच्या शेळयांक चोरयतलो. वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोलेक सोदून काडटलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवाचो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितांक आयतलो. राजकारभारांचेर विस्वास दवरूं नाका. असोक सैमाच्या मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांकना. प्राण सोडलो म्हणटूच तो बाबडो दुडींतलो आयलो दुडींत परतून वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकोटून गेल्यो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यान आसा ते सगळे. सर्वेस्पूर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाडो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखल्यो सर्वेस्पूर तोडून उडयता.
सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा, बागोलोल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर परक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. बऱ्या मनशांची सर्वीस पोरा पुरवाय करता, पातकांची पावलां तो घुस्पायता. सियोनाचो पिणकेचे पिणकेक तुजो देव, तोच सर्वीस पोराचो चलयता, सासनाच्या सासना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदि आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो, वाट चुकलोलेक नीट मार्गार हाडटलो, आनी साळोलेक सोदून काडटलो. तिसरें प्रतिगान. आमी तिसरें प्रतिगान जातूच गीत गायतले हांव, जेजू सोमी जेजू सोमी. जो आपल्या शेळ्या पासो जीव दिता, तोच बरो गोडी. Apache moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Devace rau în corestace, Tori deva vor victor, Jesus borai la coilina. Apna's moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Apnak nikut kali kurut, sakrache rup tane getle, shavuri zakur zaloi. Apache moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Landvi kalto padu salo, kursar moro poriandi, Jesus landvi kalto salo. Apache moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Tekun sorgar taka uklun, soglia nava poros port, urnau taka papandile. Apache moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Sargar pritve narkan legun, Jesus navan so glorious, imi mordat noman kurtat. Apache moimi urgurgura, Apache moimi urgurgura, Jesus omi, Jesus omi. Apak moima voibo vopu,
सगळ्यो जिबो परगट करता जेजू सोमी बापाच मोहिमे परगट करात बापाच मोहिमे परगट करात जेजू सोमी जो आपल्या शेळ्या पासो जीव दिता तोच बरो गोडी सोरपुरेदा देव आमची काकृत करून सगळीं आमची पातकां बोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेसू, आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगोनीत पदवी दाखयली. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब कश्टांक आमी सांपडटा. तांतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडूनदारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान लेबनॉन सुफळ जावंक पावसो नाका दिसता आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावसो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुर्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोवें अदीक संतोशतलो. सगळे वंदूर बोलती इस्रायेलान पवित्र म्हण वंदितात ताचे सोवें कुशलकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलुमदारांचो नाश जातलो आनी केबेडां करपी नपय जातली आनी वायट करूंक तयार आसतल्यांचो भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्राहामाचो सडवणदार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लोज भोगची ना, ताचें तोंड हळदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हज्या नांव तो वयर काडटलो आनी जाकोब पवित्र म्हण वंदिता ताचें नांव ती वाखणटली आनी इस्रायेलाच्या देवाची भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिंकडे वाटेन चलतात तीं जाणवायेच्या मार्गार चलोवंक लागतलीं आनी गुणगुणतल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. तुमची जबाब जातली, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेंच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण.
सर्वेस्पराची गोडसाण साकूंक बगूंक ताचे मंदिरान दोळे लावन रावूंक जो बाप सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक जिव्या मनशेच्या देसान सर्वेस्पराची दयामया म्हाका बगूंक मेळटली सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर थीर राव काळीज घट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव जो बाप सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक उद्गार पळय आमचो सोमी आपलें बोल्ड दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं Matthewa pormone Jesu Christace शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या जेसू फुडें वेतना दोग कुर्दे ताच्या फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर आनी तो घरा पावतोच ते कुर्दे ताचे सोरशीं आयले आनी जेसून तांकां मोडलें हांव हें मोज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात ताणें म्हटलें ओय सायबा तेन्ना ताच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनीक म्हटलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें खबरदार हें कोणाकूच गमू नाकात पूण ते गेले आनी त्या आख्या गांवान तांणी ताचें नांव गाजयलें जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वागानी तुका ख्रिस्ता मार्क ट्वेन अमेरिकेचो फामाद रायटर पोएट तो म्हणटा मनशाच्या जिवितांत खंय 2 दीस एकदम म्हत्वाचे 2 important days in one's life. First, the day you were born. And second is the day you discover why. तर पयलो दीस म्हत्वाचो जो दीस आमी ह्या संवसारान आयल्या आमचो जल्म जाल्लो आनी तुमी सगळीं म्हाका दिसता केन्ना तुमी जल्मलेलीं ती तुमकां खबर आसा वय की ना बरें दुसरो
इम्पॉर्टंट दीस आनी तो म्हणल्यार आयज मेरेन जी आसात. हॅव यू डिस्कवर्ड वाय? कित्याक ह्या संवसारांत तुमी जल्म घेतला? कोणें अजून डिस्कवर केला? अरे हेच दोन्ही प्रश्न जेन्ना आमी आमच्या क्रिस्ती धर्माच्या CCC आमी म्हणटा कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हाका सर करून घेतात आनी 2 प्रश्न थंयसरच आहात. हू क्रिएटेड यू? आनी जबाब कितें? कॅटेकिस्ट नात गा हांगा. हू क्रिएटेड यू? ओके, गॉड क्रिएटेड यू. आनी दुसरो प्रश्न आसा, वाय डीड गॉड क्रिएट यू? टू लव हिम अँड टू सर्व हिम म्हणटात आमी, आनी टू लव अँड सर्व आवर नेबर. क्लियर आसा आमचो पर्पज. जशें आयची लिटर्जी आमकां म्हणटा, पयले सुवातेर आमचें मिसांव कितें आसा तें आमी सोदून काडूंक जाय. ह्या संवसारान जल्म आमी कित्याक घेतला हाचेर आमी एक नियाळ करूंक जाय. What is my purpose in this world, in this life? Specific purpose आसूंक पुरो, पूण एक युनिवर्सल पर्पज आमकां सगल्यांक मनशांक आसा, आनी तो म्हणल्यार दुसऱ्यांची सेवा करूंक, दुसऱ्यांचो मोग करूंक. हे आमी करता काय? हो शर्माव हांवें ओल्ड गोवा पयरूच केल्लो. कोण गेलेली थंयसर? आयतारा दीस कोण आसलेली ना. तर हांवें होच प्रश्न विचारलो, वॉट इज युअर पर्पज? आयची थीम आसा आमकां आमचें मिसांव सोदून काडूंक जाय. आनी मिसांव म्हणटा कितें आमचें? मिसांव म्हणटा दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. आमी करता आमचे फॅमिलींतूच पळोवया. सेवा आमी करता, मोग आमी करता. आतां प्रश्न तुमी विचारूंक फावो, फादर कसो आमच्यान करूंक येता? हाव टू फुलफील माय पर्पज, माय मिशन? डायरेक्ट आन्सर हांव दिना, पूण एक एनालॉजी करता. आनी ती एनालॉजी म्हणल्यार तुमी पळयलें आसतलें, वी शेप फॉर्मेशन ऑफ मायग्रेटरी बर्ड्स. ल्हानपणी तावन हांव सदांच वयर मळबार पळयतालो आनी सदांच दिसतालीं सुकणीं जीं वेतात हांगा तावन थंय, जावं ऑस्ट्रेलिया तावन इटली मायग्रेशन करतात. आनी हें मायग्रेशन ती कोत्ताना तेंचो पर्पज ती जाणात, हांगासान थंय वचूंक जाय म्हणून. तर कशीं वेतेलीं? एकटीं तर गेलीं ती मोत्तेलीं, थंयसर पावचीं नात, पूण बराबर तर गेलीं थंयसर तीं पावतात. तर बराबर वेताना कशीं वेतात? वी शेप फॉर्मेशन ती कोत्तात. आनी हाचो पर्पज कितें? वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट वी फॉर्मेशन? आतां वी फॉर्मेशन कोत्ताना दे हॅव एनर्जी वीच दे कॅन प्रिजर्व. जेन्ना आपले पाकटे ते हालयतात दोलयतात थंयसर कायनेटीक एनर्जी प्रोड्यूस जाता आनी ती एकामेकाक फाटीं फुडें आदार कोत्ता. विंड रेजिस्टन्स, आतां एरोप्लेन तशेंच चलतात, तशें घडटा. ताचे उपरांत वी शेप म्हणटाना एका फाटी स्ट्रेट अशीं आसनात ती, एक हांगासर एक हांगासर एक हांगासर, म्हणजे मुखार कोण आसा फाटीं कोण आसा ते एकामेकाक पळयतात. कम्युनिकेशन तांचें आसता एकामेका सोबे. पळयात. आनी ह्या सुकण्यांनी PhD बी करूंक ना, युनिवर्सिटीक ती वचूंक नात, कॉलेज त्यांनी शिकूंक ना. आनी आमी मनशां जीं एलिमेंटरी स्कूल करून कॉलेज जावं काजार जाल्यांत फामील करून आसात, PhD करून आसात, आजून आमी विसरल्या आमचो हेतू, आमचो पर्पज कितें पळय तें. ह्या सुकण्यां सरशीं आमी सोदून काडूंक जाय.
तर पयलें पळयात ही बराबर एकवटान वेतात कित्याक तांकां खबर आसा फॉर वॉट पर्पज दे आर क्रिएटेड टू गो फ्रॉम हियर टू देर. आमकां खबर आसा खंयच्यान खंय वचूंक आसा तें ह्या संवसारांतल्यान वयर वचूंक आसा. हेवन इज द डेस्टिनेशन. आनी थंय वेताना कशें वचूंक जाय? बराबर वचूंक जाय. हाका लागून आमी म्हणटा न्हू चर्च इज अ कम्युनियन. पूण बराबर आमी वेता, एकामेकाक आदार करून आमी वेता, एकामेकाची एनर्जी वयर काडून आमी वेता. आमी मनशां विसरता, दुसऱ्यांक खाला घालता, दुस्मानकायेन रावता, बोगसोने दिनासतना रावता. उपरांत हीच सुकणीं जेन्ना 1-2 सुकणीं बरी ना जातात, वीक पडटात, खाला पडटात, तेन्ना कितें करतात? 2 वा 4 आनीक सुकणीं ताच्या बराबर खाला येतात आनी हांगा तर थंयसर वचून तांकां जेवण खाण तीं हाडून दितात. आनी तीं तर उपरांत बरीं जातात. इफ दे गेन स्ट्रेंथ तेन्ना परतून दुसरे वी फॉर्मेशन जॉयन जावन तीं परत वेतात. आनी जो तर कोण 1-2 सुकणीं मरतात, मेल्या उपरांत ही दुसरी सुकणीं जी बराबर तांकां आपले सपोर्ट दितात ती उपरांत दुसऱ्या वी फॉर्मेशन घेवन वेतात. आमी कितें करता? सो पयलो नियाळ आयचो, वॉट इज द पर्पज ऑफ युअर लायफ एज ह्युमन बिईंग्स. मनशांक कशीं आमचें कितें हेतू ह्या संवसारान? दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक, दुसऱ्यांचो मोग करूंक. आनी मोग करूंक तर जायना, आदार करूंक तर जायना, सेवा चाकरी करूंक तर जायना, तर कितें करपाचें? What to do next? Okay, if you don't want to love, don't love. But don't hate either. बरें करूंक तर जायना, करिनाकात. पूण वायटूय करिनाकात. बरीं उतरां तर उलोवंक जायनात, उलयनाकात. पूण वायटूय उतरां उलयनाकात. आनी दुसरें स्पेसिफीक आमी आमची यात्रा करतना संवसारांतल्यान स्वर्गार सेवा चाकरी आमी म्हणटा, पूण सेवा चाकरी कशी? भेटेंतल्यान, थ्रू विजिट्स म्हणटा. विजिट्स गरजेची, व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लायफ्स. कित्याक ह्या भेटेंतल्यान मोग एक कोट उपसर आसता. वी गेट टू लर्न प्लेंटी ऑफ थिंग्स. आमी यादनिके आमी आमच्यान म्हणूंक येता, आमी जायते फावटी जेन्ना विजीट करूंक वेता घराची परिस्थिती आमकां गमून येता. एक पॉझिटीव वायब वो नेगेटीव वायब जी आसा तें आमकां गमून येता, आमच्यांनी सारकें करूंक येता. आनी जेन्ना तुमी दुसऱ्यांक भेट करता, तुमची भेट कसली जावंक जाय? मोगाची भेट जावंक जाय. जशें आंकवार मरेन जेन्ना एलिझाबेथाक भेट केलेली, कसली भेट ती आसली? सेवे चाकरीची भेट ती आसली. सांव फ्रांसीस शावेर जेन्ना ताणें भेट केलेली, गांवां गांवांत तो वेतालो, कितें करतालो? देवचें उतर दुसऱ्यांक दितालो, बरें उतर दुसऱ्यांक दितालो. जे खाला आसले, चेपडलेले आसले, तांकां तो वयर उबारतालो. जेन्ना फिरगोजकारां कशीं सांव फ्रांसीस शावेराची फिरगोजेन आमी आसा, ताची परब करूंक आमी आयल्या, ताची एक तरी गूण आमचे थंय आसूंक गरज. जशें हांवें सांगलां, प्रश्न विचारलेलो first important day, the day you were born. The second most important day is you discover why you were born. तो त्या शेवण्या लागीं शिकोया. आमचो पर्पज ह्या संवसारान दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांची चाकरी करूंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक फांकोवंक, जंय काडोक आसा तो नपयत करून उजवाड हाडूंक.
जंय बोगसोणें ना थंयसर बोगसोणें दिवंक, जंय दुयेंस आसा थंयसर एकवट हाडूंक, हो आमचो हेतू. पूण आमी विसरल्या. आनी आमकां केन्ना गोमोन येतलें जेन्ना आमी शेजाऱ्यांक भेट करतलीं तेन्ना. आमची फिरगोजी जावं तुमची फिरगोजीन हांगासर तुमी कोत्तात आसतली भेट, पूण ती कसली भेट जाता केन्नाय जजमेंटल भेट जाता. आनी हाका लागून कांय बरें येना. आमची भेट जावंक जाय मोगाची, आमची भेट जावंक जाय बोगसोण्याची, आमची भेट जावंक जाय समजिकायेची. तर आयची लितुजी आमकां उलो करता. आमचें मिसांव कितें तें सोदून काडून आनी खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक भेटोवन तांची परिस्थिती पळोवन तांकां वयर उबारूंक हें मिसांव जें देवान आमकां दिलां तें फुडें व्हरूंक जण एकल्या खातीर मागुया. उबी रावया. ह्या संवसारान आमी जियेतना देवाची कृपा ह्या वेळार जण एकल्याक आमकां मागुया. देवान आमकां जाणवायेन भरूंक, भेटींतल्यान आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनीक आमची काळजां उजवाडाची मोगाची जावंक थोड्योश्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमच्या बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या वडिलांनी गवळीक भेटे वरवीं आपलो गवळीक वावर सुफळ करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी भेटीची गरज आसलेल्या भावा भयणाक सगळे उमेदीन आनी मोगान भेट करूंक बापा लागीं तांकां आदार दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी गवळीक भेट कसलीच अंतर करिनासतना सगळ्या भावार्थाच्या मनशांक करूंक आमकां देवा लागीं आदार मागुया. आमची मागणे आयकून घे बाबा. जाणट्यांक, एकसुऱ्यांक, कोण नासलोल्यांक आनी पिडेस्तांक आमी मोगान भेट दिवंक आनी आमचें मिसांव जिवंक आमकां आदार मागुया. आमची मागणे आयकून घे बाबा. मोनपणी आमच्यो खासगी गरजो आसात त्यो हे वेळार आमच्या बापा मुखार घालुया. मोगाळा बापा, आमची काळजां तूं वळखून जाणाय. थोडीशी आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. तुज्याच दयाळपणान जें कितें आमकां जाय तें फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. C43 पेज 46. C43 पेज 46. आमची काजा
मोचे मोगाल बाबरिंदो हे मोचे आणि तुमचे बलिदान आमच्या सोरपुरीदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या परिस्थितीच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ दोयाल बापा कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपुरीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्फकारी आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेवतलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच खोशेन खोस मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडलें हो तुमी सोमेस्केयात आनीक खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नोव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक मोडलें तुमी सोमेस्केयात आनीक हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नोव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसण मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco god porgotoja तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सौम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी खी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोपवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडणाराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय
आनीक सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसको आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सरांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. म्यात भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारात तूं भोव पवित्र संस्कारात हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां
सगळीं आमी उबी रावया. मारयेचें तुस्त गीत आतां आमी गायतल्या. Hymn number W16, page number 272. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सुगोट जालो. गीत करुया W16. Sorvesporak bakanta, moja tarka deva sove murgata. Mozot sorvesporak bakanta, moja tarka deva sove murgata. Anilan vikza kunnichir Chicalim, soglu pinkama kabaki murtolio. Sorbolistan maka kili ojapa, povitoči soda zočita čena. आपली भक्ती करतल्यांताय आमचो देव पिणकी पिणकी काकलो दोया दाखयता आपलो बोलिसा तूं बारूक सोदिसो काळजाक मनान गोदोतल्या धांवडायता उद्विदारांक सोदरा वयले शिव दिता Pikan tomai mogan वयता ukidolang gatos kota dengali Resang zalyar kali koru odita Ugra sorun आपल्या दोयार मोगाचो इस्राएलाक आपल्या जागराक बारगिता अब्राहामाक आनी ताच्या दुपुता दिले उतर विश्वासी देव सांबाळटा अब्राहामाक आनी ताच्या दुपुता दिले उतर विश्वासी देव सांबाळटा मोहिमा बाबाक आनी पुताक गाण्यांतल्या आदी आतां आनी सदां सदांका मोजोत सर्वेस्पराक bakanta, moja tarka deva sove murgota. Mozot sorvesporak bakanta, moja tarka deva sove murgota. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सुगोट जालो. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसोनान तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्यो. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबडूंक आमकां शिकय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. बसूया. भावभयणीनो, आमचो निमाणेचो तयारेचो आयचो निमाणो दीस मांडावळ केल्ल्यांक आमचे दिनवास आनी खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक आयिल्ले आमचे
कापुचीन संस्थेचे पाद्री भाव तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. आमच्या गोंयांत ते जायतो बरो वावर करतात. ह्या तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडून आमी सगळीं मागुया. आनी आयच्या दिसा किरीत भाशेन फादर रॉडसन आमचे पासत ती मिसाची भेट भेटूंक आनी आमकां देवाचें उतर पुरगटूंक आयिल्ल्या पासत ताकाय आमी दिनवासता आनी ताच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. फाल्यां आमची परब तर परबेची 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता. जाता ती भाशेन आमी सगल्यांनी 8:30 वाजताच्या मिसाक येवपाक प्रयत्न करचो. दोनूय मिसांक सेर्मांव तोच आसतलो. सेर्मांव सांगपाक सेम पाद्री येतलो. म्हणटूच व्हडलें मीस आनी धाकटें मीस म्हण ना, दोनूय मिसां तेदींच. पूण परबेचें मीस आसा ताका पुरसांव आसतलें. आनी हे पावटीक सांव फ्रांसीस शावेराक 7 जाल्यार 400 वर्सां भरल्यान. हे मनान दवरून आमी हे पुरसांव हे पावटीक इल्लेशें मातशें व्हडलीं काडटल्या. म्हणजे वयर तावन सकयल देंवन मातशें मेन रोडा वयल्यान तावन वयर येतल्या. म्हणटूच जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी ह्या परबेच्या मिसान आमची ही फिरगोज सांव फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली आसा. आमकां भाग व्हडलें जाल्यार हें भाग आमी बरे भाशेन सगलीं मनोवया आनी बाराबर येवन हे परबेचे मिसान म्हणजे 8:30 वाजताच्या मिसान आमी सगलीं वांटो घेवया. फाल्यां सोनवार, परवां आयतार आनी रोखडी आमची दुसरी परब इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब येता. 4 तारखेर सकाळीं मिसां, तिनूय मिसां. पयलें मीस 6:30 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता आनी भुरग्यांचें दोतोनीचें मीस 9:30 वाजता. 8 वाजताच्या मिसाचेर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले. इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेक आमची तयारी करूंक. आनी त्या उपरांत सोमार, मंगळार, बुधवार त्रिदूम आमी मनयतले आनी 8 तारखेर इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब मनयतले. सगळ्या कॉन्फ्रारींक केरीत भाशेन उलो कॉन्फ्रारीची भाव भयणां जीं आसात तांणी सगल्यांनी आपलो ओप घालून ह्या नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेवंक. फाल्यांच्याय दिसाक परबेच्या मिसाक आमी सगळीं घणघणान ही परब मनोवया. दोनूय मिसांक जे कोण कॉन्फ्रारीची भाव भयणां आसतलीं तांणी आपलो ओप घालून हे मिसाचे भेटेन परबेच्या मिसान फाल्यां वांटो घेवचो. Vespers तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोपुर्दा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया U20 पेज नंबर 240 U20.